विसा उपरांत तुमकां येवकार। हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेट्स हे एक गॉड बंगाल आसा, जनतेक लुटपाची एक वाट आसा असो आरोप गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सचिव जनार्दन भंडारी हांणी सरकाराचेर केला। काणकोणात 4 गाडयो चोरयेक गेल्यात, पण चीप नाशिल्ल्या नंबर प्लेटीक लागून तांचो सोद लागपाची कसलीच यंत्रणा खात्याकडेन ना। जो मेरेन नंबर प्लेटीक चीप बसयना तो मेरेन ह्यो नंबर प्लेटी बसोवपाची सक्ती खात्यान करूं नये अशी लोकांची मागणी आसा। काणकोणच्यान RDXGOA खातीर बबेश बोरकर। हाय सिक्युरिटीज म्हणतात दियात, हाय सिक्युरिटी दियात, शिप जावपा जालें न्हू। दियात हाय सिक्युरिटी मेळटा न्हू इन्फॉर्मेशन। आमचे गांवठी नंबर प्लेट तो बरोवंक शकता मरे तें। तो लोकांक करपाक कितें प्रॉब्लेम आसा? हांव करूंक शकता। ॲपाचेर थंय डिटेल मेळटाले जाल्यार त्यान घालून कितें फायदा? तोच म्हाका तुका हाय सिक्युरिटी दी आमकां, दुसरी मागत ना, तूं डुप्लिकेट दिनाका। डुप्लिकेट दिवना, जी कांय जाण आसा ती दी सुप्रीम कोर्टान जावन तुका हाय सिक्युरिटी म्हणला, डिटेल वचून दी ती हाय सिक्युरिटी त्या बद्दल कितें आसा दारीच बंद उरली म्हणून ती जावपा गव्हर्नमेंट ना न्ही ना तरी टायम बॉन्ड दिला एक दाखोवली जाल्यार कितें जावपा कन्क्लुजन कन्क्लुजन म्हणजे जोपर्यंत डायरेक्टर तुम्ही मेमोरंडम दिवपाक जाय आमकां ते डेलिगेशन येयलें तेणी हय कन्वे करतले जोपर्यंत डायरेक्टराचे आमकां कितें डायरेक्टिव्ह येना तोपर्यंत बंद आसतले होल्डार न्यू नंबर जोपर्यंत डायरेक्टिव्ह येना तोपर्यंत ओके विथ सिक्युरिटी म्हणल्यार अच्छे दिन येतले मग बुलोवन ह्या लोकांक पीस केल्लो आणि त्याच हुकुमशाही सरकारान भ्रष्ट सरकारान आणि स्वार्थी सरकारान आज लोकांक लुटपाचो प्रयत्न केल्लो आसा। ताजी एग्जाम्पल म्हळ्यार ताजी आतां सांगता नंबर प्लेटी घातली ठरयल्ले तेमी ह्यो प्रत्यक्षान सुप्रीम कोर्टान एक बरो जजमेंट दिल्लो, बरी ऑर्डर दिल्ली हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेटी घालची म्हण कित्याक सेफ्टी खातीर। पण ह्या हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेटीक कांयच ना जे पळय तेजे बरयल्लें आसा ते RC बुकाचेर उरता, एपाचेर उरता। आमी आतां तांकां रिक्वेस्ट केला तोपर्यंत तूं हाय सिक्युरिटी आमकां कितें आसा दाखयना तोपर्यंत घालप ना म्हणून सांगलां। हें आतां फक्त फोटोवपाचें काम जालां। जे आमचे गरीब भाव पळय जे नंबर प्लेटी करताले तांकां कितें 25 रुपया मेळटाले तेंचे पोटार आड येयलात। हांगा एक व्हडलो गोड बंगल आसा, व्हडलो भ्रश्टाचार आसा। ह्या नंबर प्लेटींक कितले तर 4 पयशे करपाची तयारी आसा ह्या लोकांक चल्ली आसा। आज जनतेन आवाज करून करची पडटा, आवाज करून तांकां नजरे आड दिवची पडटा। आज आमकां नजरे आड दिला आमी हय सिक्युरिटी हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेटी कशी आसची ही आमी सांगलां। तुमी घालती आमकां नंबर प्लेट नाका ही आतां हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेट आनी डुप्लिकेट आसा। हेतून कांयच फायद ना, 1 रुपया फायद ना। करपा जायना म्हणटालो जनान ताका 2 चोरयो गेल्ल्यो ते नंबर प्लेट घायिल्ल्योच चोरयो गेल्ल्यो तेंच्यान ट्रेस करून जाल्लो म्हणटकीर आमी ताका रिक्वेस्ट केलें की तूं सद्या तरी तें तात्पुरती काम बंद दवर, जोपर्यंत तूं तो चीप घालना तोपर्यंत तूं परत नंबर प्लेट घालनाका म्हणून। जेन्ना आनी त्या लोकांक पयशे भरला तांकां होल्डारा म्हणल्यार चीप बसयतकीर तांकां नवीन नंबर प्लेट मेळटली तांकां, पण सारकी सेफ्टी आनी सेक्युरिटीची मेळोनी तिका ही डुप्लिकेट बसोवन कितें फायदा। अपील करता की तुम्ही लोकांक त्रास दिवपाचो कायदे काडनाकात, लोकांक गरज आसा सुटसुटीत कायदे काडात आनी लोकांच्या काळजी घेवपाचो कायदे काडात, लोकांक सोदोवपा खातीर कायदे काडनाकात। आयज तुमी म्हणला की कोड नंबर घालतली म्हणून, फाल्यां तुमी म्हणटाले ताजेर आधार नंबर घालपाक जाय, दुसरी नंबर प्लेट चेंज करया म्हणून। पण तुमची नंबर प्लेट एक्झॅक्ट कशी येतली आनी कशी सारकी येतली ती तुम्ही प्लॅनिंग करून काडात आनी ती काडटा एकूच पाटी काडात, वारंवार पब्लिकेक सोंसनाकात। आयज आमगेले लोक बाबडे गव्हर्मेंट जॉब मेळना म्हूण रडटाय, कोण कितें तर धंदो करता। पयलीं गव्हर्मेंटाच्यान जॉब कांय लोकांक दिवंक जायना, कोण बाबा बिझनेस करताय तो बिझनेसाचेर रेमी आड येताय। पूण ह्या नंबर प्लेटीचो धंदो करताले तेमकां व्हडे पोटार आड येता। पयलीं मायनिंगाचेर येयले, मागीर टॅक्सीवाल्यांचेर येयले, आतां ह्या नंबर प्लेटीचेर येयलाय। तेमचें कितें म्हणून कांयच कळना, हे पब्लिका खातीर फायद्या करना, हे आपल्याच्या पोटा खातीर करताय।